अंदू पावस उसरा दाखल जाल्लो ते उपरांत शेतकऱ्यांनी भात पिकाच्या लागवडीक सुरवात केली। जुलयात पावसाचे प्रमाण बरे आशिल्ले, मात ऑगस्टात पावस गायब जाल्ल्यान ताचो परिणाम भात शेतांचेर जाला। लागवड केल्ली भात शेतां आता धरपाक लागतली। फुडल्या 15 दिसात पावस पडलो ना जाल्यार जमीन सुकून पीक करपुपाची शक्यताय आसा। अशी स्थिती उरली जाल्यार फकत भात पिकूच न्हय जाल्यार हेर पिकावळींक लेगीत धोको आसा। हाका लागून आता शेतकऱ्यांमदीं हुस्को पातळ्ळा। सामकी गंभीर परिस्थिती अशी निर्माण जाल्ली आसा। हे जे हांवें शेत केलां तेका एक तरेचो कीड लागला, व्हायट फ्लायस आनी अशें तेंचो मारो जावन शेताची खुबूच हानी जाल्लेली आसा। त्या प्रमाणे पावसांनी आमचो सादारणसो जो ब्रेक घेतला तितून खूबच वायट परिणाम शेताचे दिसून येता। बांय आसा पण बांयचे उदक सुद्दां आमकां लावचें पडटा शेताक, नाजाल्यार शेत सर्वायव जावपाक खूब डिफिकल्ट वयतलें। सो ह्या फावटी आमकां दिसता की अंदू उत्पादनाचेर शेताचेर खूबच परिणाम जातलो हेजो। पावस गायब जाल्ल्यान खुबश्या शेतकऱ्यांक लुकसाण जाला। शेतकी खात्यान लुकसाण जाल्ल्या शेतांचे सर्वेक्षण केल्ले ना अशें गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय म्हणटा। आपणे सरकारा कडेन कंत्राटी शेती कायदा आनी सामुदायिक शेती चालीक लावपाची मागणी केल्ली, मात सरकाराक ही येवजण राबोवपाक कांयच रुची नाशिल्ल्याची खंत विजयान ह्या वेळार उक्तायली। शेतां बुडली कित्याक क्लायमेट चेंज ग्लोबल वॉर्मिंगा खातीर जो पावस एकदम चड आयलो मागीर कमी जालो, हातूंत खूब शेतां काबार जाल्लीं आहा। म्हाका दिसता तांणी सर्वे हाजो सारको करूंकूच ना। हें शेत हांवें हो एक 1.5 एकर एरिया हे एरियेन आमी 1.5 एकर एरियेन ब्लॅक रायस रोयता। ब्लॅक रायस म्हणटा तो आज 450-500 रुपया किलो आसता। घराक जेवपा खातीर म्हण हांवें रोयिल्लो, तो कंप्लीट हें बुडलें आनी पेड्यार जालें। मागीर हांवें आमचो डॉन बॉस्कोच्या फादराक घेवन तें मेकॅनिकल ट्रान्सप्लांटींग करून जया रोयलो। आतां पावस जाला ओके, मदीं पावस नाशिल्लो, बांय आमी एम्प्टी केली हाजेर आनी म्हाका दिसता आतां हें येतलेंशें दिसता। देव आमचे बरोबर आसा की एक शेतकरी जो रोयता आपल्या पोटा खातीर ताका तरी हें मेळूंक शकता, अशें सगळ्यांनी करचें। हांगा कितलींच पडंग शेतां आहा जी शेतां कल्टिवेट करपा खातीर हांवें कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग लॉ आनी कम्युनिटी फार्मींग स्किम्स एक्टिवेट करपाक सरकाराक सांगिल्लें। सरकाराचें ताचेर कंप्लीट दुर्लक्ष तांकां पळोवनूच वचूंक ना आनी 19,000 हेक्टर ही गोंयांत जमीन पडंग जमीन आहा, चड करून रायस फिल्ड्स ही कल्टिवेट करपा खातीर गेले 2 डिकेड्स म्हणल्यार 20-25 वर्सां हाजेर कांयच एक्सरसायज जावंक ना। सरकाराक कसलोच इंट्रस्ट दिश्टी पडना। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।